नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर अस्मिता ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आदी सगळीच म्हणटाली की बायलांचें काम आसता रानां वाडा उश्टी काडा. बायलांची जागा खंयची? रांदचे कूड. हय, जरी रांदची कूड ही बायलांची जागा आशिल्ली तरी ह्याच रांदचे कुडींतल्यान आज बायलो खूब यशस्वी जाला. आज त्याच रांदचे कुडींतल्यान बायलांनी आपली नामनाय केला. अशीच दोन बायलां आमच्या बरोबर आसा. जाणून घेतली आज आमी तांची यशोगाथा. मेळुया आमच्या आयच्या अस्तुरेक आनी जाणून घेवया की रांदचे कुडींतल्यान तांचो प्रवास सुरू जालो खंय आनी आज ती खंय आसात ती. मेळुया आमच्या आयच्या सोयऱ्यांक. कसलेंय काम करपाक वयाची मर्यादा आसना अशें म्हणटात आनी हेच दिसून आयले जेन्ना आमी मेळ्ळी आमच्या आयच्या अस्तुरेक. राधाबाई कृष्णा परब वयाची 80 वर्सां उलटल्या पूण त्याच उत्साहान आनी उमेदीन आपलो वेवसाय सांबाळटा. कृष्णा परब स्वीट्स हो तांचो वेवसाय. लाडू, शेव, चिवडो गेली कितलीशींच वर्सां करता. तिच्या ह्या पदार्थांक खूब मागणी आसता. राधाबाई हांकां आपलो हो वेवसाय करपाक आवडटा. तशेंच वेगवेगळ्या जाग्यांचेर भोंवपाक सुद्दां तिका आवडटा. तिच्या ह्या वेवसायान तिका साथ दिता तिची सून सुप्रिया विष्णुदास परब. सुप्रिया आपल्या मायच्या मार्गदर्शनांतल्यान आज हो वेवसाय बऱ्या तरेन सांबाळटा. घरच्या सगळ्यांचो तांकां बरो साथ आसता. सुप्रियाक जेवण करपाक, भोंवपाक आनी गार्डनिंग करपाक आवडटा. मेळुया आमच्या आयच्या दोगांय अस्तुरेक. मेळुया आमच्या आयच्या सोयरेक राधाबाई परब आनी सुप्रिया परब हांकां. नमस्कार. अस्मिता ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. सगळ्यांक पयलीं आई म्हाका तुमकां विचारून दिसता की तुमच्या ह्या वेवसायाक कितलीं वर्सां जालीं? ह्या वेवसाय म्हाका लग्नाक 60 वर्सां जालीं. तेन्ना पयलीं सुद्दां करी म्हणजे आदी पासूनच घरान चालू आशिल्लें करपाक. पण जेन्ना 60 वर्सां पयलीं तुमी सुरू केलें म्हणटा पळय तेन्ना कसो कितें आशिल्लें वेवसाय? खाजें अशें खाज्याचो माळ, लाडू कोणें सांगलेले केले जालें. आतां चड केलें. मागीर बापायन तेजें खूब केलें मागीर. पण तेन्ना घरान कोण करतालो मागीर हे सगळें? दोगांय. तेन्ना तुमीच करताली. पण तुमी म्हणटा की तेन्ना खाज्याची चडशी मागणी आसताली. पण आतां वेगवेगळे तुमी कितें कितें करीत आसता. तर सुप्रिया आतां कितें कितें चडशे तुमचे पदार्थ आसता? सगळें आसता. शेव, बेसन, चिवडो, मैसूर पाक, मागीर बेसन लाडू, तिक्षे फोव. ओके. मागीर तुका ह्या वेवसायान आतां कितलीं वर्सां जालीं? म्हाजें लग्न जालें आतां 25 वर्सां जालीं. आतां 25 वर्सां जालीं हें करता. 25 वर्सां जालीं. पण तूं जेन्ना तुज्या आईच्या घरा कडल्यान आयलें तेन्ना थंयसरूय तुज्या घरा आशिल्लें हें सगळें करताली? ना ना, हें सगळें हांव हांगाच येवन शिकलें. हय. मागीर तेन्ना कशें कितें तुवें हँडल केलें सगळें हें? पयलीं स्टार्टींग म्हाका तशें कांयच कळनासलें. म्हणजे तीच करताली न्ही. म्हणजे हांव केन्ना कांय करीत नासलें. शेव सुद्दां फस्ट भरला न्ही तेन्ना म्हाका पॅक करूंक कळनासलो. म्हणल्यार म्हाका अशें दिसतालें करीन दिसतालें म्हणल्यार म्हाजे कडेन जायना. हय. म्हटल्यार थोडे तेंपान मागीर जावपाक लागलें. पण आतां हो तुमचो जो फॉर्म्युला आसा म्हणटा सगळ्यांची एक वेगळी टेस्ट आसता. आतां कितलेशेच लोक आसा जे हे पदार्थ करता पण सगळ्यांची कितें म्हणटात आमी एक वेगवेगळी टेस्ट आसता, वेगवेगळे करपाची मेथड आसता. सो तुमचें तशें कितें तरी फॉर्म्युला आसा, सिक्रेट फॉर्म्युला आसा? हय हय. म्हणजे तेजे पप्पाचो सगळो फॉर्म्युला आसा पळय तोच आमी दवरला चालू. हय. मागीर आई तूंच सगळें हे काडून बी दिता कशें कितें करप तें? जोपून आतां तुमी अमकेन घाला अशें सांगता. तो म्हणटा बरोवन दवरूंक जाय आतां अशें म्हणटा. तशें हांव सांगता अशें कर तशें कर. पण हे सगळें करपाक तुमकां आदी पासूनच येतालें काय तुमी कितें तें शिकचें पडलें तुमकां बी अशें? सुद्दां येनासलें. मागीर तेजो पप्पा करी न्ही मागीर इल्लें शिकलें आमी.
पण मागणी कशी कितें आसता? आतां पयलींच्या वळखीन लोक हांगा येता 60 वर्सां पयलीं हो वेवसाय आनी आतां तुमकां कितें दिसता की इतल्या तेंपान कितें बदल जाला कसो? आज खूब लोक येता म्हणल्यार मातशें मागीर म्हणटा जायना जाल्यार हांव घेयना पूण ऑर्डर घेयना आनी कितें अशें सांगता लोकांक आनी तशेंच जाल्यार मागीर खूब हेतूर करता आतां जायना तेज्यान चड करपाक अशें. पण मागणी वाडल्या इतल्या वर्सां वाडल्या म्हणजे तेन्ना आनी आतां अशें वाडल्या. म्हणजे तुका ऑलमोस्ट 60 वर्सां जालीं आनी तुका आतां सुमार 25 वर्सां जालीं. तुका कितें दिसता गो की ह्या 25 वर्सांत कितें फरक जाला कसो? भरपूर फरक जाला. म्हणजे पयलीं लोक 2 किलो व्हरताले पळय त्या जाग्यार आतां 10 किलो व्हरता तशें व्हरता. म्हणजे मागणी भरपूर आसा. पण चडशी आतां कित्याक चडशी मागणी आसता म्हणजे शेव आनी बेसन म्हणजे सगळें एका म्हणजे आमचे सिजन वायज न्ही चवथीक आनी दिवाळेक आमचे चड आसता भरपूर. हय. आणि हे सगळे जे तुमी आतां घरान करता ते तुमीच करता की तुमी अशें कामाक बी कोणाक ना आमीच करता आनी मातशे हेल्पाक बी लाडू बी वळपाक आमची शेजारी बी येता. हय येता. पण आतां तुमकां इतले सगळे व्हडलो तुमचो आटोप आसा मागीर तुमकां तो कसो मॅनेज करता तुमी? ते आतां म्हणजे संवय जावन पडले. हय. आणि मेन आईचे सगळें मार्गदर्शन? हय हय म्हणजे सगळें तीच करता. म्हणजे आजून सुद्दां पिठी घालोवपाचें आनी कितें तीच करता. हय. मागीर हांवें उदोळ पळयताली तुमी जेन्ना करताली तेन्ना ते सगळे गरम गरम बी आसता पळय मागीर ती कशी तुमी एडजस्ट तुमकां संवय जाल्या ती? संवय जावन म्हणजे पीठ लायिल्लें आसता हातीक तरी सामकें चटके बसता. बुंदी चटके बसता हरशीं कांय ना म्हणून तशें. फक्त बुंदीचे लाडू बी आसता ताका तूप खूब आसता न्ही ते सामके चटके बसता म्हणजे हात बी तांबडे जाता. पण आतां जेन्ना अशें म्हारगाय वाडटा आतां सगळ्याची रेटी वाडटात पळय सामनाच्यो आनी तुमकां तें सामान लागता यूज करपाक पण तुमच्यो ठरिल्ल्यो रेटी आसता की अमक्याकूच तुमी विकतले पण हाजो तुमकां कितें फरक पडटा मागीर? फरक पडटा म्हणजे कितें करता आमी दीस परत परत रेटी वाडयना. एकदाच चवथीक आमी रेट करता पळय तो मागीर वर्सभर तोच रेट. पण जेन्ना मदीं सामनाची रेट वाडली जाल्यार मागीर तशें ते एडजस्ट करता आमी. हय तशेंच विकता. हय मदीं आमी तसो रेट बी वाडयना फक्त वाडयता रेट फक्त चवथीक तेजे मदीं ना. आमी आतां खूब जाण फावटी म्हणटा की जेन्ना असो वेवसाय आसता तेन्ना सरकाराची खुबशी मदत आसता मागीर तुमकां कितें असो मदत सरकारा कडल्यान मेळटा? आमी न्ही केन्नाच तसो सरकाराचे हेजेर केन्नाच मदत घेना कसलेच बाबतींत. हय तुमचे तुमीच सगळें? हय आमी हय मॅनेज करता म्हणल्यार आमी कसलेच तसले फेसिलिटी घेना. आतां वेगवेगळ्यो जात्रा बी आसता पळय तेन्ना तुमी तेन्नाय स्टॉलां बी घालता तशें? हय हय घालता. मागीर तेन्ना कसो रिस्पॉन्स तुमकां आसता? भरपूर आसता डिमांड म्हणल्यार आमकां फावना म्हणजे अशें इतलें. हय म्हणजे आमचे सगळे खाजे लीप सोंपलेले आसता लोकांक मेळत ना आमचो. पण तुमी आतां घरानूच करता तुमी म्हणटा तुमी भायल्यान कामगार बी कोण हाडिना पण तुमकां इतली मागणी आसता म्हणजे तुमकां दिसना की तें वाडोवपाक जाय बी अशें तुमी केन्ना चिंतुना? ना पूण अशें दिसता कितें जाणा तितलेच भितून लोकांक वेवस्थीत मेळोंक जाय. जे कामगार हाडून येता तेन्ना सगळो वेपाराची वाट लागता पूण तो असो वाट लागलेलो वेपार आमकां दुसऱ्यांक दिवपाक जायना कित्याक आमची सगळीं फिक्स गिरायकां आसता. पूण हो सदांच म्हणटा कितें आपल्या कडेन जाता तितलें करुया अशें. मागीर ह्या सगळ्या भितर तुमकां मेन सपोर्ट आसता तो कोणाचो? तिचो आसता आईचो. हय आनी आतां सुद्दां खंय भायर सरली जाल्यार ऑर्डरी रेडी करून दवरता ती घरा आसता न्ही ती दिता. हय म्हणजे ती आसा जर आमकां असो भंय कसो दिसना. आतां आमी चडसो वेवसाय पळयता मार्केटींग करचें पडटा किंवा ब्रँडींग करचें पडटा ह्यो समस्या तुमकां येतात की ना? ना म्हणजे तसले आमी हेंच घेना म्हणजे घराच आमकां दिवपाक फावना आनी हय गरजूच पडना. आतां मार्केटान इतले वेगवेगळे आतां चडशे ब्रँडेड येतात म्हणजे तेंचे पॅकेजींग वेगळें आसता किंवा कितलेशेच नवीन ब्रँड्स येतात सो हाजो तुमकां केन्ना असो फरक पडला? ना केन्नाच फरक पडूं ना. सदांच लोक आमचेच हेजी मागणी करता न्ही अशें. पण तुमकां कितें दिसता की तुमची कितें स्पेशालिटी म्हणजे कित्या खातीर तुमकां दिसता की तुमकां मागणी आसा कशी? म्हणजे हेजे पप्पा बरेन ते सगळे हे राखला न्ही म्हणजे टेस्ट आसा ती तशीच आमी म्हणजे त्याच प्रमाण. हय आनी आमकां तशें हें कांयच फरक पडना कित्याक सांग आमचे गिरायक चालूच आसता न्ही आनी अशें म्हणजे एक एकदां लोकांक दिवपाक मेळना. लोक सामके पाव कील शेवाक सुद्दां हें करता. हय म्हणजे चवथी कडेन बी आमकां तशें दिवपाक मेळना ऑर्डरीच्या भायर. पण लग्ना पयलीं तुका खबर आशिल्लें की तूं आज एक वुमन एंटरप्रिनर जातलें म्हणून चिंतिल्लें केन्ना? केन्नाच चिंत. तुका कितें आवड आशिल्ली पयलीं? म्हाका अशी ताणें सर्विसेक वचचो आनी हांव ताका अशें डबो बी करून दिवचें असली आवड आसली सदांच. पूण मागीर तें चेंज जालें न्ही मागीर तितलो व्हडलो फरक पडूं ना. म्हळ्यार आतां दिसलें म्हणजे
सकाळी उठून डबो करचें पडटलें हें आपलें बरें न्ही केन्नाय काम केलें सकाळचें वाज आयलो सांजचें काम करपाक मेळटा आनी आपल्याक जाय तेन्ना घेतली ऑर्डर नाल्यार घेनाले जाता न्ही म्हणजे तो एक बेनिफीट म्हणजे अशें सर्विसेक म्हणटा तुका कंपल्सरी वचूंक जाय न्ही तो एक हुस्को ना उठून बाबा वचूंक जाय असो पण तुमचो आता ऑलरेडी तुमचो कृष्णा स्वीट मार्ट रायट तो एक ब्रँड तुमचो ऑलरेडी तयार जाला मागीर तुका अशें लोकां कडल्यान भायर म्हणजे लोक तुका वळखतात एक वेगळे एक तुजी खंय तरी आज एक नामना जाल्या कशी तुका दिसता सो तुका कशें दिसता हे सगळे हितून तशें आयकतकीर सदांच बरें दिसता कित्याक सदांच आमचे खाणाच्या बाबतींत तोखणाय आसता खंय गेली की अशें म्हणटात तुमचें खाजें बरें आसलें तुमचो शेव बरो लागलो मागीर घरा येतकीर आमी एकामेका कडेन डिस्कशन करता आनी म्हणजे तेन्ना खूब बरें दिसता ओके म्हणजे तुका एक ते इमोशनल हे अशें जाला आनी आई तूं आतां आमी आतां पळयतात पळय चडश्यो आतांच्यो बायल्यो चडश्यो हे करपाक वचना पण तुका सुनूय मेळ्ळी ती तुका इतली सपोर्टीव मेळ्ळी आनी तुका ह्या वेवसायान तिणें खूब तुजी मदत जाली ओके घरच्या भितर ओके सो आतां कितल्योश्योच बायल्यो आसतल्यो त्यो वाजेतात करपाक खंय तरी हे सगळे खाणां सो तांकां तूं कितें सांगतली म्हणजे घरचें खाण करप एक ती वेगळी उमेद आसता ताज्या बद्दल कितें सांगतली तूं आतां कितें हें करता न्ही सगळें हय आनी हांव पयलीं खंय करतालें थंय आवयगेर नासलें कांय न्ही तुजें नवीनूच आशिल्लें सो तुकाय तिच्या भशेनूच तुजेंय तशेंच जालें नवीनच आसलें म्हाजें आनी तेन्ना घरान आमच्या बायलो मनीस कोण नासली म्हाका लग्न केलें तेन्ना कशी कामवाली येताली काम करून वयताली मागीर हांव मातशें करूं लागलें मागीर तेज्या भशेनूच तुमचेंय तशेंच आशिल्लें हय आमी खुबदां म्हणटात की खंयच्या एका दादल्या फाटल्यान एक बायल आसता पण एका बायले फाटल्यान जर एक बायल रावत जाल्यार कितलें यश मेळूं शकता हेचें प्रत्यक्ष उदाहरण आमच्या समोरूच आसा आनी आमी म्हणटात की माय सुन्याच्यो झगड्यो खूब जातात पण माय सुनाक हांगासर तुमी पळोवंक शकता की दोगांनी मेळून तांचो वेवसाय कितलो बऱ्या तरेन सांबाळ्ळा आतां जेन्ना बायलो खंयचे बिझनस करपाक सोदतात तर तुमकां कितें दिसता की तांच्यांनी कशें कितें फुडें वचचें कशें तेंच्यांनी ट्राय करूंक जाय पूण आतां सगळीं जाणां अशेंच आपले कोणी बेकार आसा ती असलेच धंदे कितें सुरू करपाक सोदता न्ही हय करचें तेंच्यांनी म्हणजे उमेद आसा न्ही जाल्यार करपाचें गिरायक बेकार रावूंक जाय अशें करूंक जाय पण तुमकां अशें दिसलें की आतां फुडें तुमची कितें तरी वेवसायान कितें बदल जावचो कितें तरी वाडोवचो अशें तुमच्या मनान आसा आतां फुडें स्वप्न कितें आसा तुमचे फुडें म्हणजे म्हाजें अशें मनान आतां आमी केलें तें केलें न्ही म्हणजे भुरगीं फुडें करचीं ना अशें पूण अशें धरता म्हणजे करचीच ना न्ही आनी म्हणजे भुरग्यांकूय त्या हितून आमी गुंतवना आतां म्हणजे अशें फुडें करचें अशें म्हणून ट्रेडिशनल बिझनस आमी फुडें हाडला हय. ती फुडें व्हरात बरं अशें ना मत कित्याक सांग अशें ह्या धंद्यान खूब त्रास आसता म्हणजे आनी भुरग्यांक अशें त्रास कित्याक म्हणून आमच्या मनान आसा म्हणजे फुडें तेंच्यांनी शिकून तशें बरें हें करचें हय हय आनी आतां समज कोणी तुमचे कडेन बायल्यो आतां काम शिकपाक आयली तुमकां तांकां दिसता की तुमचे कडल्यान शिकचें जाल्यार तुमी शिकयतात अशी कोणाक तशी आजून कोण येवना हय तशी कोण येवना आनी खूब लोक करता आतां घरा वेवसाय हे लोक करतात हय आतां मदीं जेन्ना कोरोना काळ आशिल्लो तेन्ना चडशे जात्रा बी सगळ्यो बंद आशिल्ल्यो लग्नां बी कांयच नाशिल्लीं सो तेन्ना त्या टायमाचेर तुमच्या ह्या वेवसायाचेर कितें फरक पडलो कसो तुमकां कितें प्रॉब्लम्स फेस करचे पडले तसो प्रॉब्लेम फेस करचो म्हणल्यार तसो वेपार बी हाडून दवरलेलो असो तो मातसो वाट लागलो आनी सगळ्यो ऑर्डरी बी घेतलेल्यो पळय त्यो कॅन्सल जाल्यो आनी म्हणजे वेळ वचना जालो म्हणजे आमचो कितें फक्त वेळ आमकां कामान आमचो वेळ वता केन्ना कांय कळना आनी तेन्ना सामकी बेकार उरली तितून आनी वाज आयलो हरशीं आमकां तशें कांय जावना म्हटल्यार वेपार थोडो लुकसाण जालें आनी तशें बाकीचे प्रॉब्लेम कांय येवना आनी फक्त घरान बसून बसून कंटाळो आयलो इतलें म्हणजे सतत तुमी काम करीत आशिल्ले आनी खंय तरी एक ब्रेक लागिल्ले भशेन जालो आनी आतां काम सुरू जालें म्हणटकीर आतां कितें जालें मन तें कामा वयलें गेल्या कशें म्हणजे वाज कसो आयलो हय आतां परत सुरू जालें न्ही तितलो आतां वेळ वता हय पण आतां जेन्ना इतले वर्साचो तुमचो हो वेवसाय आनी आमी जशें म्हणलें की रेट्स वाडटा ताजो परिणामूय तुमच्या हेजेर जाता पण आतां हो फूल प्रवास म्हणटा तसो आईकूच विचारी आमी 60 वर्साचो प्रवास आई हो तो कसो कितें आशिल्लो तुमचो हो ह्या सगळ्या वेवसायान आतां आमचें खूब बरें जालां आतां म्हणजे म्हाका पळय लग्न केलां न्ही तेन्ना चड आमच्या घरान कोण नासलो न्ही मागीर आमी इल्लें आमचें खूब बरें जालें बरें जालें सगलें आनी ताजे उपरांत मागीर सुनेनी तितलोच हातभार लायलो तिणें मागीर फुडें व्हेलें हय लोक म्हणना कितें
आतां तुमचें बरें जालें, आतां तुमचें बरें जालें. हांव फाटल्यान सगळें करी गेले जात्रांनी, हांव फाटल्यान सगळें जाग्याक दवरतालें हें करून. मांव आसलो तेन्ना म्हाजो. मागीर थोड्या तेंपान मांव हें जालो. म्हणजे तुमकां तो सारको बरोच अनुभव आसा इतल्या वर्सांचो म्हणल्यार. आतां तूं अंदाज बी तुका गरज लागना आसली न्ही, तुज्या हातीर सगळें बसलां आसलें न्ही. सुद्दां म्हणी म्हाका कितें सांग, आपल्याक दिसचें ना हो तेन्ना जावना न्ही, फाटल्यान बरें न्हू. ओके. म्हाका दिसता दोगांयचे दोळ्यान इतले इमोशनल मुवमेंट्स आसा, ते दोळ्यान तेंचे इतली दुखां येयल्यान की खंय तरी कळटा की तांकां तो वेवसायूच म्हणून ती हे वाडयना. एक म्हणटात तशें ल्हान भुरगे आसता आनी त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी हे वेवसाय तेंचो वाडयला आनी ताका ते खूब इमोशनल तेंचें एक अटॅचमेंट आसा. वेवसाय सगळीच करता पण इमोशन्स आसप हे तितलेच गरजेचे आसता आनी हेच आमकां हांगा दिसून येता. ताका लागूनच घडये तांचो वेवसाय आज सगळ्या घराघरांनी पावला. सगळे तेंचे जे पदार्थ ती करतात ताचे तांकां इतलें अटॅचमेंट आसा, इमोशनल बॉन्डिंग आसा. ताका लागून ते इतले बरे तरेन आज सगळ्या घरांनी तांचो हो पदार्थ वता, तितलेच आवडीन सगळे लोक खाता. आई, आतां जी फुडली पिढी आसा, आनी हो सुद्दां म्हाजो खूब तेंपान जाला. म्हणजे देव हांगा लोक देव बी घेता कृष्ण, तसो घेवन बी जाला हो मागीर. म्हणजे नवसाचे कशें आनी मांव पेड्ड्यार जाला आनी हो जाला मागीर, ताका नांव दवरलां तेजें. आई, आतां फुडली जी पिळगी आसा तांच्या खातीर आनी कितल्योश्योच बायल्यो आसा जांकां वेवसाय करपाक जाय पण खंय तरी संद मेळना, पण खंय तरी फुड्यान फाटीं सरतात. सो तांकां कितें तुमी संदेश दितले तुमचो, की तुमचो इतले वर्सांचो हो अनुभव. आमी आतांच म्हणटात बायलांक की वुमन एंटरप्रेन्युअर म्हणटात आमी, कितें तरी बायल आपल्या पांयाचेर उबी रावला म्हण आमी खूब गूण गातात. पण तूं तर आतां 60 वर्सां पासून वुमन एंटरप्रेन्युअर आसा, एक बिझनस वुमन आसा. आजी म्हाका दिसता दखल खूब कमी लोकांनी घेतली आसतली, पण तुका कितें दिसता, तुका जी फुडले लोक आसा, फुडल्यो बायल्यो आसा तांकां कितें सांगतली तुका, तेंच्यांनी कशें फुडें वचचें कशें? आतां खूब लोक करतात न्ही, पण मेन कितें धाडस करचें, कितें जाय तें करचें आपल्याक, तशें कांय ना म्हाका. तूं सांग. म्हणजे अशें आवड आसा जाल्यार करचें अशें. हय, म्हजें मत म्हणजे अशें आतांच्या हितून जाल्यार चडशीं कोण करपाक करिनात न्ही. म्हणजे सर्विसेचे म्हणजे रांदपाकूच तांकां कंटाळो येता आनी तांकां धंदो करतली जाल्यार तेंचे अवश्य करचें. म्हणजे धंदो कितें एकट्या कडेन जायना न्ही, तो कोणी तरी वांगडा साथ जाय. समज हेल्प जाता जाल्यार तेंच्यांनी करचें फुडें अशें. आमी कार्यक्रमाची सांगता करतली, आमी रोखडीच हो कार्यावळ सोंपयतली. पण एक तुमचो एक संदेश एक बायलांक एक स्मॉल हे कसो मॅसेज कसो तुमी दियात जस्ट एका, म्हणजे कितें तरी अशें. आमची आयची कार्यावळ आमी रोखडीच सोंपयतात, पण ताच्या पयलीं आमच्या बरोबर हांगासर ज्यो आमचे आयचे सोयरे आसात तांचे कडेन आमचे सगळ्यो बायल्यो ज्यो आसात आतां सद्या ह्यो कार्यक्रम पळयतात तांच्या खातीर आमी एक ल्हानशी मॅसेज तांच्या कडल्यान घेवया, ल्हानसो संदेश घेवया तांचे कडल्यान. पयलीं आमी आईकूच विचारया. आई, सांगा की आमचे सगळ्यो ज्यो पळोवपी बायलां आसात तांच्या खातीर तुमी कितें सांगतली? तुमी पळया, ल्हवू इल्लें इल्लें करा आनी मागीर चड जाय करा अशें, आनी कांय ना. असो हें आसा न्ही धंदो, तसो कठीण ना. म्हणजे आपल्याक जायल्या दिन असो करपाक शकता आनी ताका कितें भरपूर पयशे जाय अशें जशें ना. आमी कशें किचनान कशें कितें काम शिकता तशें तें इल्लें इल्लें शिकप, तें आपशींच मागीर खूब जाता. तशें तुमी बी ट्राय करा, म्हणजे जातलें फुडें अशें. म्हणजे आपल्या कडेन जायना म्हणून हें करपाचें ना. खंयचीय गोश्ट अशी जायना अशी ना, तें आपण ट्राय करप. ट्राय केली की आपशींच जाता आनी हेज्या माध्यमांत तुमी व्हडली जावंक शकता आनी आपलो अशी 4 चौगांत बायलांक घेवन तो धंदो आपलो वाडोवंक शकता. आनी हें इतलेंच सांगपाक सोदता, म्हणजे कोणेंय करचो तसो कठीण कांय ना हितून. तेन्ना आमगेर कांयच नासलें. लोक हांगा म्हाका पळोवंक येयला तेन्ना म्हणी तेंगेर खुर्ची सुद्दां ना बसपाक, आमी मिरसांगा साकार बसून येयले अशें म्हणून लोकांनी थंय म्हाज्या आवयगेर वचून सांगलें. पूण मागीर हांगासर हांवें हात दिलो, इल्लें 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 आमी खूब दोगांयनीच केलें घरान सगलें आनी बरें जालें आमचें आतां इल्लें इल्लें. आमच्या दोगांय सयऱ्यांनी आमकां
आमच्या दोगांय सोयऱ्यांनी आमकां एक बरो संदेश दिल्लो आसा की शुन्यांतल्यान सुद्दां तुमकां बऱ्यापैकी यश मेळूं शकता आनी अशेंच यश तांणी कमयलां. सो होच संदेश घेवन आमची आयची कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयतात. तुमी हांगासर इतलो तुमी व्यस्त आसता, तुमकां भरपूर कामां आसता, तरी आसतना तुमी आमकां वेळ दिलो, ताका लागून खरेंच उपकारी आसा. मना पासून तुमकां देव बरें करूं आनी तुमचे सगळे ह्या फुडल्या वाटचाली खातीर आमचे कडल्यान तुमकां शुभेच्छा. तुमकां बी देव बरें. अस्मितायेचो आयचो भाग आमी हांगाच सोंपयता. आमच्या सोयऱ्या कडल्यान तुमकां खूब कितें शिकूंक मेळ्ळां आसतलें अशी आशा करता आनी फुडल्या भागांनी अशीच अस्तुरीची अस्मिताय आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. तो पर्यंत पळयत रावात अस्मिताय, पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.